राजे महाशय उत्तर कंप्युटर सिटाचे दिल्ले आसा. स्पीकर सर, आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जी केसरवाल स्प्रिंग जी आसा ती फेमस जावन आसा आनी हांगासर आमी टुरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान आमी हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा ब्युटिफिकेशन आनी तशेंच आमचो रिज्युवेनेशन ऑफ केसरवाल स्प्रिंग होय घेतलेलो. पूण आमचे जे टुरिजम जी स्पेस आसा ती ब्युटिफिकेशनाक आमी ती स्पेस आहा तितून घेतला आनी जी दुसरो आमचो रिज्युवेनेशन जे केसरवाल स्प्रिंग आहा ती WRT पडटा. ताका लागून आमकां मातशें इल्लोसो प्रॉब्लम जालो आनी आमी जो सेकंड प्रोजेक्ट आहलो तो आमी WRT घालो. आनी जेन्ना आमी WRT सराक जेन्ना हांवें एक लेटर केलें 12 सप्टेंबर 2024 सर म्हाका कळपाक जाय सर प्रोसेस खंय पावला, कितें जाला तो. महाशय हो एक खूब म्हत्वाचो प्रश्न, कारण जसो आमचो दुधसागर आसा कुळ्यांत वयर त्याच पद्दती आमच्या सालसेती हांगसर तुगेलो केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही, ज्या स्प्रिंगाचेर झऱ्याचेर खूब लोक येतात, वर्सभर थंय लोकांची येज आसता आनी म्हणून हो झरो जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाक जाय. कारण तेज क्वायट सायजेबल क्वांटम वॉटर फ्लो, सामकें बारीक उदक न्ही, बरो सादारणसो पावसांत खूब मोठ्या प्रमाणांत उदक पडटा आनी म्हणून हो स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही तो सुदारणा करपा संबंधी नक्कीच आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट जे आसा तांणी एक टेंडर फ्लोट केल्लें, ताजेर आन्सरी बी दिल्ली, म्हायती सगळी दिल्ली आसा. जवळ जवळ 5 कोटी आनीक 90,602 रुपये खर्च करून. पूण ह्या हातूंत भितर मेन स्ट्रीम जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाचें नाशिल्लें आनी म्हणून जेन्ना तांचे कडेन म्हाका ही म्हायती मेळ्ळी की त्या टेंडरा भितर आमचे केसरवाल स्प्रिंग आसा तो ना अशें म्हणून, तेन्ना तुवें सुचित केलें त्या प्रमाणे, कारण सादारणशे 2 म्हयने पयलीं आमी विजीट केली थंय, तर केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय ते डेव्हलप करपा संबंधी आमी इस्टिमेट करपाक सांगिल्लो आसा. म्हजे कडेन म्हायती आसा त्या प्रमाणे जवळ जवळ 13 कोटी रुपया खर्च जाल्लो आसा, म्हणजे खर्च करपाची शक्यता आसा. अजून ताका टेक्निकल सँक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन मेळूं ना, पूण बरे पद्दतीन तो स्प्रिंग डेव्हलप करचो, ताका ग्रेनायटींग वगैरे करपाक जाय आनी ग्रेनायट स्टोन्स भायल्यान सगळ्या बसोवपाक जाय. आनी दुसरी एक गजाल आसा सावंत महाशय, टुरिजमाच्या बरोबरच म्हणजे ज्या जाग्यार लाखोनी टुरिस्ट येतात थंय, हजारांनी किंवा लाखांनी म्हटल्यार जाता, त्या बरोबरच ते झऱ्याचें उदक जें आसा पळय न्ही तें सकयल शेतोडीक मेळटा. ताजे सकयल जे खुबशे शेतकारांची जमनी आसात पळय न्ही ते सगळें कसपाचें काम आसा पळय न्ही ते ह्या केसरवाल स्प्रिंगाचेर जाता आनी त्यामुळे तो उदक तो झरो सांबाळप, ताजें ब्युटिफिकेशन करप आनी उदकाची स्टोरेज जे आसा पळय न्ही जमलेल्या सकयल बंधारे घालून ते लोकांकय बी ती सुविधा दिवप आनी हे पद्दतीन काम करपाक पळयता. मुखार एक 2-3 म्हयन्या भितर पळयता हांव कशें आमचे फायनान्शियल सँक्शन मेळटा तें आनी त्या प्रमाणे ते टेंडर करता. कितले दीस लागतले सर? म्हणजे दिसता मुखार एक 2-3 म्हयने. सर ऑलरेडी आमी टुरिजमाचेर ऑलरेडी 50% आमचें जें काम जाल्लें आसा, फकत उरलां तें आमचें WRT सरान आतां एश्युरन्स दिल्लें आसा. हांव सरा लागीं म्हाका जातले बेगीन आमची ही फायल पुट अप करची म्हणून. थँक्यू सर. श्रीजेश काब्रा. जे क्वेश्चन आमच्या कलिगान रेज केला, फाउंडेशन स्टोन 23 हांव तेजेर ना उलयता, तेजे सकयलो भाग जो आसा, इफ सो द स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्मेंट टू रिज्युवेनेट द फेमस केसरवाल स्प्रिंग जे उत्तर ऑनरेबल मिनिस्टरान दिला, हांव इतलेंच मागता स्पीकर सर की थंय 2 आसा, एक टुरिजम डिपार्टमेंटाचो जागो जो GTC कडेन आसा आनी एक WRTच्या भितर थंय रॉ वॉटर पंपिंगाचे मातशे फुडें उदक जे पंप करून थंय 5 MLDचो पंप आसा फॉर PWD हे उदक यूज करता. म्हाका फक्त प्रश्न आसा की हो जो सगळो हितू मागला वेदर ऑनरेबल मिनिस्टर वील टेक केअर, कित्याक वयर जे आसा सगळे बोरवेला जाल्या, सो हे रिज्युवेनेशन जे आता तुम्ही प्रॉमिस केला ऑनरेबल आमदाराक, तितू भितर जी बोरवेला आनी सेप्टीक टँक उदक हे केसरवाल स्प्रिंगेक येता वा येना, कित्याक केसरवाल स्प्रिंग म्हाज्या भुरगेपणान म्हाका उड आसा, आमी वचोन ते न्हांवताले स्पीकर सर. आतां जर ते न्हांवपाक गेले आमी खरच मारता. सो तुम्ही यार सगळे रिजर्वेशन करता आनी वेदर द क्वालिटी ऑफ द वॉटर विल बी गुड, हेजे मातशें तुम्ही कशें इम्प्रूव करतले मातशें सांगता स्पीकर सर, की तुम्ही उत्तर दिला ह्या प्रश्नाचेर. बाब आमचो काब्राल हांणी जो विशय काडला म्हत्वाचो आसा, हांव स्वता वचून ते पळोवन आयल्लो आसा, 2दा वचून पळोवन आयल्लो आसा थंय. आनी जे भायल्यान इंडस्ट्रियल हाजे किंवा दुसऱ्या एखादी आस्थापनाचे वेस्ट वॉटर जे आसा पळय न्ही ते भायर लावन दिवपाक जाय, ते थंय उदक सिपेज जावपाक जायना आनी ते नदरेन
त्या नजरे डब्ल्यूआर डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तो इस्टिमेट करता तांचे कामाक लागिल्ले आसा आनी अशें जे भायलें उदक जें आसा पळय न्ही तें भायले भायर डायरेक्ट करपाचें आनी डायवर्शन करपाचें आनी दुसरे कडेन स्टोर करून सप्लाय करपाचें. श्रीवंजी वेगस मेन जो स्ट्रीम आसा त्या स्ट्रिमा भितर कसले प्रकार सीपेज येवपाक जायना ह्या काळजी घेतली. सोर्स बंद जावपाचो. येस ते कशें हाडयतले तुमी? सोर्स बंद जावपाचो. ग्राउंड वॉटर वेस्ट वॉटर जे आहा ते ग्राउंड वॉटराच्यान पर्कोलेट जाता न्ही, जमनींत ते मेळना. हाडयतले कशे तुमी? ना ते त्या संबंधी ताजेर उपाय पळयता कितें करपाक जाता म्हणटा तो. सोर्स बंद कारण म्हाका ते हे वेस्ट वॉटर जे आसा पळय न्ही खंयच्या आस्थापनाचे आसूं मागीर ते सिपेज जावपाक जायना. हय आनी इवन थंय बोरवेल आसात पळय न्ही थंय तशें म्हणून न्ही म्हणजे बोरवेल स्पीकर सर बाब काबरालान सांगला ते सामकें करेक्ट. बोरवेल भरमसाट आहा आनी उदक जे केसरवाड्याचें येता तातूंत आगाक म्हळ्यार खरबता इन्फेक्ट जाता मनीस. म्हणून ते तुमी कशें करूंक म्हणून शकता? तर ताजेर कितें उपाय करपाक जाय पळय न्ही मुखाल्ले 2-4 म्हयन्या भितर उपाय करूंक पळयता. ना उपाय कसो उपाय आसा ताका? पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड उपाय आसा? एक मिनिट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बी ते टेस्ट करपाक लायता उदक ताजें एक्झामिनेशन करपाक लायता. जे उत्तर दिला तितून स्पीकर सर थंय IDCचो प्लॉट वेगळे वेगळे दिल्ले आसा. थंय बारीक जे युनिट आसा तेंकडे ETP ना. आता ते हेजार्डस वेस्ट तो कसलो वेस्ट हांव तेजे कांय उलयना स्पीकर सर नाल्यार आनी खंय पावतले. पूण तितू भितर जे इवन सोकपीटाचें उदक जिरता कित्याक वयर आसल्या कारणान ते जिरून येता. सो म्हजें एक सजेशन आसा स्पीकर सर तुका जर केसरवाल जे उदक जे पयलीं भशेन जर बिफोर कमिंग ऑफ इंडस्ट्री जर आमी यूज करपाक जाय जाल्यार थंय STP जे टॉयलेट आनी बाकीचे कनेक्ट करपाक जाय आनी ETP जे बारीक वर्कशॉपां आसा कित्याक व्हडल्या प्लांटाक ते ETP कोसकुपान येता बाकीचे येना स्पीकर सर. सो ह्यो डेडिकेटेड लायन तुम्ही घातले आणि हे करून जर फुडें वयतले जरी ते उदक ते इतले पयशे केसरवाल तुम्ही मोडटा पळय ते यूज जातले स्पीकर सर. नाजाल्यार फक्त केसरवाल म्हण नांव उरतलें आनी वाल वयतले स्पीकर सर. सो हेजेर तुम्ही लक्ष घालचे विथ IDC ऑनरेबल CMनूय तिचे लक्ष घालचे म्हणजे ETP WID can't do it. ऑनरेबल CM ताका लागून ऑनरेबल CM सगळे पळोवंक शकता WID पळोवंक शकना. ऑनरेबल CM सगळे मिनिस्टर येता न्ही तेजे वांगडा. सो तेजे खातीर ETP STP आनी हे सगळे घालून जर तुम्ही हो प्रोविजन केलो आख्खे वेर्ना इंडस्ट्रियल सिटीन जाल्यार उदक हे खरंच बरेंच जावपाचें बंद जातलें स्पीकर सर. ठीक आहे सर. फाटल्या एक थोड्या दिसा पयलीं मिटींग घेतलेली तेन्ना आमी कंपल्सरी जेणी ETP यूज करपाक जाय पळय ज्या इंडस्ट्रीन तेणी कंपल्सरी ETP लावपाकूच जाय हे तांकां कंपल्सरी केलां आनी जेणी लावना आसत ओके किंवा तेजो इवन दो आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगला की तो कंटिन्युअसली मॉनिटरूय करप तेजो ETP लायलोच म्हणून जायना तो ETP चलता काय ना हे पळोवपाक जाय. त्या खातीर अशा पद्दतीचे ग्रावंड वॉटर सिपेज पोना जावन जिरप हे बंद करपाक जाय. हे करपाचें काम हांव म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लायता आनी पुराय वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटान जितक्यो आसा पळय न्ही ताका कंपल्सरी ETP सजेस्ट केलो तेजो ETP रन जाता काय ना तो आनी जर ल्हान इंडस्ट्रीक ETP जायना न्ही कसो घालतलो? येस नेक्स्ट इंडस्ट्री आहा पळय ताका आमी कॉमन ETP घालपाची फॅसिलिटी करू शकता. IDCच्या वतीन आमचो प्रपोजल आसा. नेक्स्ट क्वेश्चन आमचो प्रपोजल म्हणून केला कॉमन ETP खातीर. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said!